प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची तिसरी चीट 14 ते 21 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर बरे भाशेन आयकोया. Dosso Moisesan oronent sorop uballo, dosot biu munshtacha putak uballo. Oshe utachir awar utera somesta, dasnik kevit sne. Friends, tachir bawart keuta ya dor eka munshacho nas zaina zauk, untaka sasnik jivit melche khatir, devan apya eklyats putak il. इतलो ताणें संवसाराचो मोग. कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराची तारण जावचे खातीर देवान ताका संवसाराक धाडलो. जी कोण ताचेर बावार्थ ठेवतात तांकां खास्तीचें फर्मोण ना, पूण जी कोण ताचेर बावार्थ ठेविना तांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणी देवाच्या एकल्याच पुताचेर आवाज दवरूंक आनी होच तो निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाडा परस काळोखाचो ओदीक मोग, कित्याक तांची कर्तुबां दुश्ट आसा. खरेंच खोटेपण करतात ती उजवाडाक कंटाळटात, आनी आपली कर्तुबां कसलीं ती पळोवन येना जावंक उजवाडाक येना. पूण स्वता पोरमोणे चलतात ती आपल्यो कन्यो देवाचे कुशे पोरमोणे केल्यात म्हूण उगडापी कळोवन येवचे खातीर उजवाडाक. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमी शिवर्तमान जें आयकलां त्या शिवर्तमानान जेजू ही शिकोवण निकोदेमास एक फारिझेवाक दिता. आनी जेन्ना ही सगळीं उतरां तो निकोदेमास म्हणटा, निकोदेमासांक असलीं उतरां दिता, हीं उतरां तो आमकांय दिता. आजच्या 16 वडेन आमी आयकता की अशें बरयलां, खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. परतून वाचता, खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. भाव भयणींनो, तो एकलोच पूत जावन आसा जेजू. तो एकलोच पूत जावन आसा देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त. आनी भाव भयणींनो, देवान ह्या संवसाराचो इतलो ताणें मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आमचे पासत, आमच्या सर्वण्णे पासत. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना आमी खरेंच जेजूक आमचो सोमी धोनी म्हूण मानता तेन्ना कितें घडटा, आमी ह्या देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून हें देवाचें उतर आमी सदां पाळटा. कित्याक देवाचें उतर मास जालें, देवाचें उतर मास जालें आनी जेजू ह्या संवसारान येयलो. आनी देखून भाव भयणींनो, हें देवाचें उतर आमच्या काळजान, आमच्या जिवितान, आमच्या कुडीन मास जावंक जाय. कित्याक जेन्ना हें देवाचें उतर आमच्या कुडीन मास जाता, देव आमची बरी एक जाता आनी तेन्ना आमकां सरवण मेळटा, देवाची सरवण मेळटा जी जेजून खुर्सार घडली ती. आनी भाव भयणींनो, आमी आयज 21 वडीन कितें वाचता, पूण स्वता प्रमाणे चलता ती आपल्यो कन्यो देवाची खोशी प्रमाणे केल्यात म्हूण उगडापी कडून येवचे खातीर उजवाडाक येतात. आमी उजवाडाक येतात म्हणजे कितें? आमी लायट घाल्ल्यार हो आमचो दिसाचो दीस जातकूच तेन्ना आमी खरेंच उजवाडाक येता. उजवाडाक येवपाचें म्हणजे कितें? देवाचें उतर जावन आसा उजवाड. जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. आनी भाव भयणींनो,
जेन्ना हें देवाचें उतर आमचे भितर येता, आमच्या काळजान रिगून रावता, खरेंच आमी देवाचें उतर पाळटा, तेन्नाच की आमी उजवाडाक येतात. भाव भयणीनो, आमी केन्ना रातीक जेन्ना आमी रात जाता तेन्ना आमी काळोखान वेता, जेन्ना दीस येता तेन्ना आमी उजवाडाक येता, अशें की देवाचें उतर म्हणटा? ना, देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना आमच्यो कोरन्यो देवाचे खोशी प्रमाणे आमी कोत्ता, म्हणजे जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, खरेंच हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दीस रात आमी कोत्ता, तेन्ना आमी खरेंच उजवाडाक येता, खरेंच आमच्यो कोरन्यो देवाच्या मुखार आनी आमच्या भाव भयणां मुखार, आमच्या संवसारा मुखार एक जातात. कित्याक आमच्यो कोरन्यो फकत दुसऱ्या वजीर एक जायनात आनी आमच्या घरांनी आनी आमच्या लोकांच्या वजीर दुसऱ्यो कोरन्यो जायनात. आमच्यो कोरन्यो घरान भितर भायर सगळे कडेन एकूच जातात जेन्ना आमी खरेंच उजवाडाक येतात तेन्ना. भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर जावन आसा जेजू. आनी आयज आमकां ही बरी खबर मेळटा की जेन्ना आमी खरेंच जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता, ही सोडाई वळ म्हणटा, खरेंच आमी जेन्ना ताजेर भावार्थ दवरता. भावार्थ म्हणजे कितें? जें जेजून आपल्या उतरान सांगलां आमकां, जें उतरान बरोवन दवरलां ह्या पवित्र पुस्तकाचेर, तें उतर आमी खरेंच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा, तेन्ना खरेंच आमी उजवाडाक येता आनी खरेंच आमी जेजूक आमच्या सोनीच्या भाव दाखयता की आमी ताची भुरगीं म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच भावार्थ दवरता हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ म्हणजे केन्नाय आमकां संवसारान कोण आमकां वायट करता, कोण आमच्यो गायो सवता, आमकां वायट कोत्ता, तेन्ना आमच्या मनान कितें येता? ताका कोण कितें वायट करपाक, कित्याक तो लोक आमकां इतलो वायट करता. पूण देवाचें उतर म्हणटा, जेजू म्हणटा, जेन्ना कोण आमकां एक सायडीक थापट दिता, आमी दुसरी सायड दाखोवंक जाय, कित्याक ताचें उतर म्हणटा आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय. आनी जेन्ना आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमी आमच्या ह्या संवसारा भाशेन आमी चलना. कोणें याणें सांगलें ताणें सांगलें आमी कोर्टान वचना, आमकां ती सगळी जी दूख आसा, आमकां इतलो राग आसा, तो रागा प्रमाणे आमी चलना. खरेंच आमी बक्षिता, कित्याक देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सादता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर जें आमकां सांगता तें आमी कोत्ता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, खरेंच आमी देवाक दाखयता, जेजूक दाखयता की आमी ताची खरेंच आमी ताजे पाटलावदार म्हणून, खरेंच आमी देवाची भुरगीं म्हणून. आनी जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, आमकां फकत सुर्गीचें राज्य फावो जायना, पूण ह्या संवसारान आमकां स्वर्ग भोगूंक आमी पावता, सगळें आमकां बरें फावो जाता, आमकां बरी सावूद मेळटा, आमची कूड केन्नाच कितें वायट जाय जाल्यार आमकां पेकोवणी फावो जाता, आमकां सगळें देवाचें धादोसपणी मेळटा. कित्याक? खरेंच आमी तेज्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरला, जेजूचेर भावार्थ दवरला. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, खरेंच हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा, तेन्नाच की आमकां हें बरें जिवीत देवाचें आमी भोगूंक पावता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी फुडें सरोया. फकत मागणें करूंक गरज ना, पूण आमकां मागणें करून ह्या देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरून हें देवाचें उतर दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या हें पाळून आमी खरेंच ह्या संवसारान हें जिवीत दुसऱ्यांकूय दिवपाक, खरेंच दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आमी वावरुया. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.